पोर्तुगीज नौदळाचो आनी कोकणांतल्या देवळांचो संबंध आसूं शकता हे सांगल्यार कोणूय आमकां पिश्यान काडपाचो। शिवाजी महाराजांच्या नौदळाच्यो शौर्य गाथा आमी ल्हानपणासावनूच आयकल्यात। तांचो पोर्तुगीज नौदळा कडेन जावपी संघर्शाच्योय काणयो आमी वाचल्यात। पूण पोर्तुगीज नौदळाचो आनी कोकणांतल्या देवळांचो संबंध आसप हें मातशें अशक्य दिसतालें। आमकां पडिल्ले कोणे सोडोवपा खातीर आमी गोंयची सीमा पार करून सुमार 150 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसपी सिंधुदुर्गांतल्या आचरेच्या श्री रामेश्वराच्या देवळांत गेले। शिवाजी महाराजांच्या नौदळाचे तेन्नाचे मुखेली म्हणजे कान्होजी आंग्रेन बांदिल्लें हें देवूळ। हांगासर श्री महादेवांचे स्वयंभू लिंग आसा। कोकणांतल्या जागृत देवस्थानां मदीं हें देवूळ मानतात। हांगासावनूच कांय किलोमिटराचेर आसपी विजयदुर्ग किल्लो म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या नौदळाचें मुख्यालय। नौदळाचो आनी ह्या देवळाचो लागींचोच संबंध। देवळान वतना 250 यार्ड लांब घाटी मेळटा आनी मागीरूच तुमी पावता ते देवळा कडेन। देवळाचें धार्मीक म्हत्व जशें आसा तशें इतिहासीकूय म्हत्व आसा। तेच इतिहासीक म्हत्व सोदपा खातीर आमी उत्सुकताय वाडयली आनी सोदपा लागले, लोकांक विचारपा लागले हांगा आसा तरी कितें। कांय वेळ हांगा थंय भोंवले उपरांत आमकां जाप मेळ्ळी। पोर्तुगीज नौदळ आनी ह्या देवळाचो संबंध कितें ताचे विशीं। ह्या देवळाच्या प्रवेशदाराच्या वयर आसपी जागेन आमकां दिसती एक घंटा। शिवाजी महाराजाच्या नौदळाचे शौर्याची गाथा सांगपी ही एक निशाणी। अरबी समुद्रांत पोर्तुगीज नौदळाक हारोवन तांच्या बोटीचेर कब्जो केल्या उपरांत मराठा नौदळान ही घंटा एक निशाणी म्हूण आपले कडेन दवरली। तेन्नाच तांणी ही देवळान हाडून दवरिल्ली आनी ताचे उपरांत ती देवळाचो एक भागूच जावन उरली। बार्थोलोमेस डायस म्हणजे एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, तांचें नांव ह्या निशाणेचेर कोरलां। 29 मे 15,000 सालान बार्थोलोमस हांकां मरण आयलें। ताच्या 2 शेंकड्या उपरांत जाल्ली ही घडणूक। 1674 वर्सा सुरू जाल्ल्या मराठा नौदळान एक एक करून आपल्या शौर्याच्या काणयांचो इतिहास बरयला आनी अशी एक इतिहासाची खूण तुमी देवळांत आनी श्री रामेश्वराच्या देवळांत पळोवपाक पावतले। जर सिंधुदुर्गांत पावले जाल्यार आचऱ्याच्या ह्या देवळाक जरूर भेट दिया आनी फक्त धार्मीक न्हय जाल्यार इतिहासीकूय म्हत्वा विशीं हांगा थोडी जाणकाय करून घेया। तुम्ही पळयतात GNH।